आतला अशें म्हणून पयलीं ते सॉफ्ट करून घेवंक जाय. पयलीं अशें हातीन दाबून ते सॉफ्ट करूंक घेवंक जाय, नाजाल्यार वांकल्या बरोबर ते स्ट्रिप्सीस तुटता. म्हणून ते सॉफ्ट करून घेतल्या नंतर बरोबर तेजे मदल्यान हाफ करूंक जाय ताजो. आतां ही आमची फुलां आनी ब्रँचीस रेडी आसा. आतां आमी एक ल्हानशी बकेट करपाची. त्या साठी हे सोलावुडाचे स्ट्रिप्सीस वापरूंक जाय एका. आतां आमी हे थर्माकोलाचे बकेटीचो शेप कट करून घेतला. आतां हांगा फेविकॉल लावन तेजेर हे स्ट्रिप्सीस सगळे स्ट्रिप्सीस अशे मांडून घेवचे. आनी हे नाका आसलेले स्ट्रिप्सीस हांगा कट करून परत तेच फुडें मागीर कट करून आता हे सगळे तुम्ही असे उभे स्ट्रिप्सीस लायले. उभे स्ट्रिप्सीस लावन जाल्यार आता हे तुमचे ही स्ट्रिप्स घेवपाची आनी ही स्ट्रिप्स तुम्ही आता हे उभे लायले सगळे स्ट्रिप्सीस आसा तेतूंतल्यान ही पास करप. पास करताना एक स्ट्रिप्स वयर दवरप, एक सकयल दवरप. आता ही स्ट्रिप्स अशी ही एक वयर दवरली, ही सकयल, परत हे एक वयर दवरप. मॅट विविंग करता तशें फूल तशें करप. हे पळय आतां हो आमी असो घातलो आनी अशें सकयल करून घेवप. आतां आमचे आसा तो हो वर्क आमी हांगा मातशें फेविकॉल लावन ही स्ट्रिप्स आसा ती हांगा अशी चिटकून घेवन ती फिक्स करप. ते तशीच ह्या सायडीन बी ही नाका आसलेली स्ट्रिप्स कट करून ह्या सायडीन फेविकॉल लावन अशें. पळय हे आतां ही पयलीं आमी उबी स्ट्रिप्सीस लावन घेतली. आतां ही आमी पयलीं सगळी उबी स्ट्रिप्सीस लावन घेतली आनी तेज्या नंतर मागीर ही आमी सकयली स्ट्रिप्स तेतून बरोबर एक सोडून एकाच्या भितरल्यान अशी आमी भायर काडली. आतां तशीच आनी एक स्ट्रिप्स घेवपाची ती आनी ती स्ट्रिप्स आतां हांगा फर्स्ट टायम आमी हे वयर घेतला. आतां दुसरो रावंड घेताना आमी ती सकयल घेवंक जाय आनी दुसरी आसा ती वयर घेवंक जाय अशी. अशी ही स्ट्रिप्स आमी बरोबर अशें म्हणजे तुमच्या लक्षान येतलें की एकदां ही सकयल उरता आनी एकदां ही वयर उरता स्ट्रिप्स. मागीर हे दोनी कडेन फेविकॉल लावन फेविकॉलान हे दोनी कडेन लावन घेवप. अशेंच हे तुमचे फुल्ल बकेट एक एक करून हांगा पर्यंत लावन घेवपाचें. आता ह्या बकेटीचे आमी ल्हानशे स्ट्रिप्सीस हांगा जॉईन चिटकून घेवन लास्ट पीस आमी आता हे लास्ट फिनिशिंग टच ताका दिता.
बकेटीच्या बाजूचे सगळे झाकून घेतले आता. आता ही आमची बकेट तयार झाली. आता या कार्डबोर्डाक आम्ही काळो कपडो लावून घेतला. फेविकॉलान तो काळो कपडो चारी बाजूक आम्ही घट्ट चिटकून असो हो कार्डबोर्ड तयार झालो. आता ह्या काळ्या बोर्डार हे आम्ही तयार केलेले बकेटी फाटल्यान फेविकॉल लावन बकेट बरोबर लावून आता आम्ही तयार केलेली फुलं असतात फूल फाटल्यान आता मातशें गोंड लावन अशें फेविकॉल लावन अशें फेविकॉल लावन आता हे आमचे दसून जाला. पूण हेका सुकोवंक मातसो टायम लागता. अर्दो ते 1 वर सुकोवंक लागता. पयलीं बकेट लावन घेवप, मागीर तेजेर ही 5-6 फुलां अरेंज करपाची आनी त्या नंतर आमी ही ल्हान फुलांची जी ब्रँच केल्ली आसा ती ब्रँच आमी हे थर्माकोल आसा तितून अशें घालून आनी मागीर एका फाटल्यान ह्या ल्हान फुलांच्या फाटल्यान थोडेशे अशें गम लावून ही ब्रँच हांगा अशें लावन घेवप घट्ट फेविकॉलान. ब्रँच अशी घट्ट लावन मागीर ही फुलां मातशी आमी अशी वयर करची. आता हो आमचो आख्खो पीस तयार जाल्लो आसा. आता हे सगळी आमी फुलां हांगा चिटकून घेतली. तशीच ल्हान आमी ब्रँचीस केल्ले ते बी लावून हे अशेंच ल्हान पेपर हांवें कट करून तो बेश्टो हांगा चिटकून दवरला. अशें आमची फुलाची बकेट ही तयार जाली. ही अशी फुलां ल्हान फुलां करून तुमी ल्हान फ्लावर वेसलान बी दवरूंक जाता, नाजाल्यार अशें वॉल पीस बी तुमकां करूंक जाता हातूंतल्यान. पूण हे मागीर पडना बी तशें काय? ना, हेका मागीर एक फ्रेम करून घेवपाची. अशें पडना ती फुलां, सुकूंक 1-1.5 वर लागता तेका. आता आमचे सोलावूड फ्लावराचे आख्खे डिझायन कवर जाल्ले आसा. थँक्यू मनीषा, तुवें म्हाका इतलें शिकयलें आनी आमच्या सगळ्या व्ह्यूवरांक इतलें शिकयलें. तुजे खूब आभारी आमी. वेलकम. And with this we come to the end of this episode on Art Zone. See you next week, same time, same place.